Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jonita. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday, dear Jonita. Happy birthday to you. हॅलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तुम्ही म्हणटली हांव हिंगासरूच ब्लॉग करता काय म्हणून आतां स्टार्ट. म्हाका बॅकग्रावंड खूब म्हणजे लायटी आहात आनी बरो उजवाड आनी ग्लो बरो येता फेसाचेर दिसो, तेका लागून हांव चडसो ब्लॉग हिंगासरूच स्टार्ट करता. ओके, ह्या दिसांनी काय बरें पळय सायडीन क्रिसमस ट्री आहा, लायट्स आहात आनी आमचे ते वॉलाच्यो लायटी आहा तेजो बरो लायक लायट्स बऱ्यो पडटा रेज सामके आनी बरो सामको ग्लो येता पळय फेसाचेर, बरें दिसता पळोवपाक वान्स व्हिडियो काडले उपरांत. सो तेका लागून हांव म्हजो ब्लॉग हिंगासरूच स्टार्ट करता चडशें. ओके, आनी फोटोज बी काडटात बरे येतात सामके हिंगासर. आयज 3rd January. ओके, आनी आयज म्हज्या माद्रीनलोचो बर्थडे. व्हडलेशें कांय सेलिब्रेशन करूंक ना, जस्ट धाकटेशें सेलिब्रेशन केल्लें घरा कडेन आमचेच भितर. थोडोसो पुलाव, चिकन आनी चिकन फ्राय केल्लें हांवें. चिकन 65 कशें ड्राय केल्लें म्हणजे फ्राय करून. ओके, आनी सॅलड आनी डिजर्टाक म्हणून जेली केल्ली. ओके, सो थोडे क्लिप्स काडल्या ते हेजे उपरांत घालता ते तुमी पळया. ओके, आनी तिजो भाव येयल्लो, दॅट इज मामा. ओके, आनी आमी सगळीं आहली. केक कट करतना बाबा वचोंक ना बिकॉज बाबाक मातशें बरें दिसना, तेका लागून तो वचोंक ना. म्हणजे तेजो मूड नाहलोय बी, बरें दिसना म्हणल्यार ही इज ओके, बट तेज्या मुडा प्रमाणे सगळें. तेजो मूड नाहलो केक कट करपाक. जेन्ना केक टेबलाचेर दवरलें वाव म्हणून लायक हॅप्पी जालो. ते उपरांत तो केक कट करूंक वचों. सो बाबा दिसचो ना व्हिडियोन. सो येस, हे भाशेन धाकटोसो तिजो बर्थडे सेलिब्रेट केला. देनपारचो केल्लो. ओके, व्हडू केला. आनी इवनींग 7 o'clock जाल्या. 7 o'clock आनी हांव रेडी जाला आनी भायर सोदता वचपाक म्हज्या फ्रेंडाच्या घरा कडेन मार्सेलान. ओके, कित्याक आयज ताजो बर्थडे. हांवें तुमकां सांगलें पळय लास्ट ब्लॉगान की काल म्हजे फ्रेंड येयल्ले म्हूण लंडनसान आमगेर. सो आयज ताजो बर्थडे. ओके, सो आयज हांव तेंगेर वयता बर्थडेयाक. ताणें म्हाका इनवायट केलें. लास्ट इयरूय केलें, लास्ट इयर वचोंक नाहलें. लास्ट इयरूय येयल्ले ते गोंयांत, हे ते येयल्ले ते ह्याच मंथान. सो लास्ट इयर ताणें म्हाका आपयल्या, म्हाका जावंक ना वचपाक. सो दीस इयर आंतोनी घरा आहा. सो हांवें म्हटलें ते आपयता म्हणून चलो या, कित्याक ती आनी 2-3 दिसांनी वचपाची बीन आहा. सो तेका लागून आमी भायर सोदता आतां. एक तेका धाकटोसो गिफ्ट घेता ऑन वे आनी तेच्या उपरांत आमी मागीर तेंगेर वचपाचें. ताणें म्हाका मॅसेजी घातलेली ये ना काय म्हूण. सो हांवें तेका म्हटलें हांव भायर सोदता आतां आनी मातशें वतात. ओके, बाबा आहा भितर TV पळयता. तेका TV लावन दिल्या. तेका मातशी ड्राय कॉफ येता ह्या दिसांनी, चालूच आहा. सो तो मातसो मागीर क्रँकी आतां कॉफ करून करून. सो तेका लागून मातशें तेका हे TV चड तेका अशें आमी TV बी दिना, मोबायल जाल्यार नाच. TV मातशी दिता तेका केन्नाय हो क्रँकी बी जायत जाल्यार तो. सो तेका लागून मातशें ताजें मायंड डायवर्ट करपाक लागून तेका घालून दिल्या TV हांवें आतां. ओके, आनी हो म्हजो आयचो लूक. ओके, आनी हांवें टॉप घायला. हांवें तुमकां ब्लॉगान दाखयल्लें एका. हांवें जायती टॉप्स हाडलेली पळय बाय करून पळय, तितूंतलें हांवें घायलां हें एक. ओके, वायट वन. एक्चुली हांवें दुसरें घायल्लें विंटर, म्हणजे विंटर सिजनान घालतात न्हू पळय तसलें घायल्लें. बट ते म्हाका लायक ते फॉर्मल पार्टीक बी हे वयता न्हू, म्हणजे फॉर्मल म्हणजे हे रेस्टॉरंटान बी वचत बी जाल्यार बरें पार्टी जाता, तेका सूट जाता कशें तें. सो ही घराच कडेन पार्टी तेंची. सो म्हणजे हे बर्थडे सेलिब्रेशन म्हणटा घराच कडेन तेंचो. सो तेका लागून हांवें म्हटलें तें काडटलें, कित्याक ना जाल्यार हांव चड ओवर दिसतलें तेंच्या मदें. सो तेका लागून. ओके, सो तेका लागून हांवें बेश्टें सिंपलशें वायट टॉप घायला हांवें. आनी येस, हे भाशेन रेडी जाला. सो आतां भायर सोदता आनी तुमकां तेंगेर पावल्या उपरांत मेवता आनी पळयता शूट करूंक म्हाका मेवत जाल्यार तेंगेर शूट करतलें हांव. ओके, आनी तें समज म्हज्या ब्लॉगाचेर येयत जाल्यार हांव व्हिडियोचेर हाडटलें तेका हांव, इफ तें येवंक सोदता जाल्यार. अदरवायज हाडचें ना. सो आतां भायर सोदता. ओके, टील देन तुमी आयच्या म्हज्या माद्रीनच्या बर्थडेचे व्हिडियोज आतां घालता पळय ते तुमी पळया.
म्हणून पडली. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डिअर जानवी, हॅपी बर्थडे टू यू. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday, dear Janavi. Happy birthday to you. बाबाकडे आणले सो आयज नेक्स्ट डे ओके. आणि बाबा हा बेडाची टीव्ही पळयता. आणि तुमकां काल सांगलेलें पळय हांव म्हज्या फ्रेंडाच्या घरा वयता म्हज्या फ्रेंडाच्या बर्थडेयाक. सो येस बर्थडेक बी वचून येयले आमी. घरा पावता आमकां लेट जाली 12:30 कितें तरी. ताच्या प्रमाणे हांवें ब्लॉग बी कांय करूं ना, म्हणजे कंटिन्यू करूंक आहलें एक्चुली हांव. बट हांवें म्हटलें की मागीर नेक्स्ट डे म्हणजे आयज तुमचे बरे भाशेन उलोवन तुमकां सांगतलें म्हण. आनी म्हाका तुमच्यानी शेरूय करपाक जाय आसलें थोडें कितें. सो ताका लागून हांवें म्हटलें की हांव म्हणजे आयजच तुमकां सांगतलें आनी शेअर करतलें म्हण. तेणें बाबाक एक ल्हानसो गिफ्ट दिला ह्या बॅगान. तो तुमकां आतां दाखयता. हांवें तो ओपन करून काल पळयल्लें ताणें कितें दिलां पळय तें. सो हांवें म्हटलें तुमच्यानी हांव शेअर करतलें. सो तुमकां दाखयता कितें कितें दिलां पळय तें तेणें. ओके. ह्या बॅगान घालून ताणें बाबाक गिफ्ट तुमी सुद्दां मातशें आयफोन बी दिला काय म्हण ताणें ना, तेणें आयफोनाच्या बॅगान घालून दिला. सो फर्स्ट म्हटल्यार चॉकलेट्स ताणें 4 हाडलेल्यो. 4 ते आमगेर येयल्ले न्हू पळय त्या दिसा ताणें बाबाक हाडलेल्यो चॉकलेट्स. ओके. त्यो मातशे मेल्ट जाल्ल्यो सो हांवें फ्रिजीन दवरलेल्यो. आनी काल ताणें बाबाक दिले थोडे क्लोज. सो ही शॉर्ट्स आनी 2 टी शर्ट्स दिल्या ताणें. एक हे एक आनी हे एक. ही 2 टी शर्ट्स दिल्या ताणें. ओके. थोड्योश्यो ताणें चॉकलेट्स दिल्या. ओके. थोड्योश्यो चॉकलेट्स दिल्यात ताणें. आनी एक लॉलीपॉप दिल्लो तो बाबा घेवन धांवलो. आनी एक नेल पॉलिश दिली हाणें म्हाका. म्हणजे काल्लो बरो लायक जालो म्हाका. सो हे आहलेले सगळे गिफ्ट्स जे जेनवीन बाबाक दिल्या पळय ते. ओके. सो थँक्यू जेनवी फॉर द लवली गिफ्ट. आनी दुसरें म्हटल्यार न्हू फ्रेंड्स, तुमी जी कोण म्हाका फेसबुकाचेर फॉलो करता मागीर इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करता आनी जेंची म्हजो नंबर हा वॉट्सॅप नंबर बी तांकां खबर आसतली. हेसल्या पोस्ट घालीत हा म्हण. ओके. दॅट इज हांव मोल पारा बी कोत्ता बीन पळय ताच्या वयर. सो येस म्हजेशीन अवेलेबल हा. दॅट इज प्रॉन्स मोल, मागीर मॅक्रल पारा, किंगफीश मोल, मॅक्रल मोल, मागीर आमची बॉम्बे डाक मोल आनी तेच भाशेन बॉम्बे डाक पाराय बी हा म्हजेशीन. ओके. सो ह्यो सगल्यो वस्तू म्हजेशीन अवेलेबल हा. ओके. फ्रेश स्टॉक वयल्यान हांवें आतांच केला तो. ओके. इफ इन केस तुमकां कोणाकूय जाय जाल्यार तो नंबर हांवें दिल्लो आहा त्या कार्डाचेर. सो ताजेर तुमी म्हाका कॉन्टेक्ट केल्यार जालो. ह्या दिसांनी म्हाका ऑर्डरी आहल्यो. त्या दिसांनी हांवें कांय शूट बी कांय करूंक ना. आहल्यो म्हाका वरोस काबार जावचे पयलीं ऑर्डरी. येस त्या नंबरार तुमी म्हाका कॉन्टेक्ट केल्यार जालो. हांव तुमकां मागीर तुमची ऑर्डर दिता. आनी म्हाका खूब जाणां विचारता लायक हांव डिलिव्हरी बी दिता काय म्हण. हांव डिलिव्हरी दिता अरावंड म्हापसा. म्हाका जी लागीं आहा पळय तांकांच. ओके. उरलेल्यांक कोणें इफ तुमकां डिलिव्हरी जाय जाल्यार चार्जीस लागतले. नाजाल्यार हांव कुरियर कोत्ता. कुरियराचे चार्जीस तुमी पे करचे पडटले म्हाका. हांव डिलिव्हरी मोस्टली दिना. अरावंड म्हापसाच दिता डिलिव्हरी. ओके. सो वन्स अगेन तुमकां कोणाकूय जाय जाल्यार नंबर दिला पळय तेजेर तुमी म्हाका कॉन्टेक्ट केल्यार जालो. आनी हांव तुमकां तुमची ऑर्डर रेडी करून दितलें. ओके. सो ब्लॉगूय एंड करता. इफ लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा. म्हाज्या चॅनलाक अजून कोणें सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज डू लायक, शेअर अँड सबस्क्रायब टू माय यूट्यूब चॅनल. ओके. टिल देन
तुमकां मेवता म्हज्या नेक्स्ट व्लॉगान.